Ezekiel. वोपारीन सांगलोली जेरुजाल्याची आनी सामारियेची कथा. चॅप्टर 23. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें अशें म्हणलें, मनशाच्या पुता, एकदां दोगी बायलो आसल्यो, एकेच आवयच्यो धुवो. इजिप्तांत तांणी शिंदोलकी केली. अजून तोन्नी चेडवां आसतना तांणी शिंदोल जिवीत धरलें. थंय आसतना तांणी आपलीं ओड्डीं पोशेवंक दिलीं. थंय तांचे चीव पयले फावटी चिड्डिले. व्हडले भयणीचें नांव ओहोलास आनी तिचे भयणीचें नांव ओहोलिबास. दोगांयकूय हांवें म्हज्यो पोतिनी करून घेतल्यो आनी तांणी पुतांक आनी धुवांक जल्म दिलो. तांचीं नांवां धरून ओहोलास म्हणल्यार सामारिया आनी ओहोलिबास म्हणल्यार जेरुजालेम. म्हजी पोतीन जावनूय ओहोलास शिंदोळकी करीत आसली. ती आपल्या मोग्यांक शेजारी आसिरियेकारांक लोबदल्ली आसली. ते आपल्या भेसाची जांबळी नेसोन घालपी सेनापती, त्या भायर अधिकारी आनी उंच कुलयेचे मनीस, सगळेच तोन्ने आनी रुपेस्त हुशार गोडेस्वर. ते आसिरियेच्या तरणाट्यां मदले उत्तम तरणाटे आसले. त्या सगळ्यां लागीं तिणें शिंदोळकी केली आनी ह्या आपल्या मोग्यांच्या कुड्ड्या ओळशीकोण्या देवां लागीं ती आपुणूच बोश्टवली. इजिप्तांत ती आपले तोन्ने पिराये थावन दादल्यां लागीं खातीर आड पडलोली. आनी हांणी तिचीं तोन्नी ओड्डीं पोशेल्लीं आनी पोत्तून तिका एक शिंदोळ बायल कशी आपणाक धरलोली. ही आपली इजिप्तांत सुरू केल्ली शिंदोळकी तिणें सोडून दिवंक ना. त्या आसिरियेकारांक ती सारकीच लोबदल्ली आसली देखून हांवें तिका आपल्या मोग्यांचे अधीन केली. तांणी तिका सारकीच नागडी केली. तिच्या पुतांक आनी धुवांक धरलीं आनी तोरवारीन तिचो प्राण काडलो. तिका फावो तें मनसुबेचें फर्मोण पडलें म्हूण दुसऱ्यो बायलो तिच्यो खोबऱ्यो करीत आसल्यो. ओहोलिबासान तिचे भयणीन हें सगळें देखलें, तरी तिची चाल अदीक वायट आसली आनी तिची शिंदोळकी तिचे भयणीचे शिंदोळके परस पाश्ट आसली. ती आसिरियेच्या अधिकाऱ्यां आनी उंच कुलयेच्या मनशांच्या मोगांत पडली. हे नाजूक मोलादीक वस्त्रां न्हेसताले आनी हुशार गोडेस्वर आसले. सगळेच तरणाटे आनी रुपेस्त. तेन्ना ती कर्मचारी म्हूण आनी दोगीय भयणी एके परस दुसरी पाश्ट म्हूण हांवें देखलें. ओहोलिबास शिंदोळकेच्या चिखलांत रोंबत गेली. वोंदींचेर चितारलोल्या दादल्यांचेर तिचे दोळे रोखडेच उडोन वेताले. जोगजोगीत तांबड्या लाल रंगांनी चितारलोले काल्देकार ते. पेंगटाक पोट्टे बांदलोले आनी माथ्यार आसले विचित्र रंगी मुडाशे पळयल्यारूच दिसताले काल्देचे उंच पावंड्याचे बाबिलोनियेकार अधिकारी. तांचे दोळे घालिना फुडें ती तांच्या मोगांत पडटाली आनी तांकां काल्देयांत निरोपी धाडटाली. बाबिलोनियेकार धांवून येताले. तिचे बरोबर तिचे मोगाचे खातीर आड पडटाले आनी असले शिंदोळकेन तिका बोश्टायताले. बोश्टवल्ल्या उपरांत तिचें काळीज तांचे थावन कडसडटालें. आपूण शिंदोळ बायल म्हूण ती बोडाय सांगताली आनी आपली विंगली कूड सगळ्यांक दाखयताली. हें सगळें पळोवन जशी म्हाका तिचे भयणीची वीट आयलोली, तशींच आतां म्हाका तिचीय वीट आयली. इजिप्तांत तोन्ने पिरायेर आपणे शिंदोळ बायलेची चाल धरलोली तिचो उगरास करून ती अदिकूच शिंदोळकेक चिकटून रावली.
इजिप्ताचे पांपरेल व्हडल्या लिंगाचे आसले, गाडवांच्या लिंगा सारके. आंडेल घोड्या भाशेन ते आपली जीण घसघशीत फेंकताले. इजिप्तान ती असल्या पांपरेलांच्या मोगांत पडलोली. इजिप्तान तुजे चिव चिड्डूंक आनी तुजीं ओड्डीं पोशेवंक तूं दिताली. त्या तुज्या तरणाटपणाच्या बेमोर्यादी जिविताची तुका अजून आस आसली. ह्या पासत ओहोलिबासा, हांव तुका अशें सांगतां, ज्या मोग्यांत हांव तूं कोडसरल्याय तांकां सगल्यांक तुज्या रागान भरतलो आनी सगळ्या वाटांनी तुजेर आक्रमण करूंक तांकां हाडटलो. बाबिलोनियेकारांक आनी सगळ्या काल्देकारांक, पेकोडाच्या आनी शोआच्या आनी कोआच्या लोकांक आनी तांचे बराबर आसलोल्या आसिरियेकारांक, हे सगळे तरणाटे आनी रुपेस, सगळे अधिकारी आनी उंच कुलयेचे मनीस, सगळे घोडेस्वारीचे नांववस्ते सेनापती आनी सरदार, उत्तरेंत हांव राष्ट्रांतलीं लस्करां ते जमा करतले आनी रथ आनी महालाच्यो गाडयो घेवन येतले आनी धाल धरून आनी छातीचें कोट्टें आनी तकलेचें कोट्टें घालून सगळ्या वाटांनी ते तुजेर लढाई करूंक लागतले. तुजेर खास्तीचें फर्मोणां मारूंक हांव तांकां अधिकार दितलो आनी आपणांक बरें दिसता तशें तुजेर खास्तीचें मारतले. हांव म्हजो प्रेमाशेचो राग तुजेर पडोसो करतलो आनी तांकांय हांव आपलो राग तुमचेर ओंकूंक दितलो. ते तुजें नाक आनी तुजे कान कापून उडयतले आनी तुमच्या भुरग्यांक तरवारेन मारतले. खरेंच तुमच्या पुतांक आनी धुवांक ते धरतले आनी उरलेल्यांचो भस्म करतले. तुजीं वस्त्रां काडून तुका विंगली करतले आनी तुजे अलंकार कान घेतले. तुजीं बुरशेपणां आनी इजिप्तांत सुरू केल्ली शेंदोलकी हांव काडून उडयतलो. इजिप्तकारांचेर तुजे आशेचे दोळे तूं आनीक घालची न्हय आनी तांचो तूं आनीक उगडास करचीच न्हय. सर्वेस्पर देव अशें सांगता. पळय, जांचो तूं द्वेस धरताय आनी जांचे थावन तुजें कालीज कोडसरलां, तांच्या हातांत हांव तुका घालतलो. द्वेसान तुका वागयतले, तुजी सगळी दौलत काडून घेतले आनी तुका सारकीच विंगली करून सोडटले. अशें तुजी लज नासलोली शेंदोलकी सगल्यांक दिश्टी पडटली. तशेंच तुजो कामचार आनी सगळें तुजें पोजडें जिवीत, हें सगळें तुका कित्याक घडटलें. कित्याक तुवें राष्ट्रां कडेन शेंदोलकी केल्याय आनी तांच्या अशिलकोण्या देवांक भोजून तूं बसतल्याय. तुजे भयणीच्या पावलांनी तूं चलून गेल्याय देखून हांव तुज्या हातांत तिचें शिक्षेचें पात्र घालतलो. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. तुजे भयणीचें शिक्षेचें पात्र तूं पियेतली. हें पात्र खोल आनी रुंद. तुका लोक आसतलो आनी तुज्यो मस्कऱ्यो करतलो, कित्याक तें पात्र एकदम चड भरलोलें आसा. तें शिरशिरो आनी घोट्टान हाडपाचें पात्र. समारिया तुजे भयणीचें पात्र तुका बेबदी आनी धोळदिरी करतलें. सारकें रितें जायसर तें तूं पियेतली. मागीर ताचे तूं कुडके करतली आनी ते घेवन तुज्याच ओड्ड्यांक तूं घावे करतली. कित्याक अशें हांव अशें सांगून दवरतां, उलयता तो सर्वेस्पर देव. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. तूं म्हाका विसरल्याय आनी म्हाका तुवें पाट वळल्याय देखून तुकाय तुज्या कामचाराचो आनी पर्दवारांचो भार भोगचो पडटलो
आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें मनशाच्या पुता ओहोलासाची आनी ओहोलिबासाची मनसुबी करूंक तयार आसाय तूं तशें तर तांची ओळशिकेची कर्तुबां तांच्या तोंडार मार. तांणी परद्वार केला आनी तांच्या हातांचेर रगत आसा. परद्वार केला तो आपल्या ओळशिकेच्या देवाकडेन आनी रगत वारयलां तें म्हाका तांणी जल्मा हाडलोल्या भुरग्यांचें. कित्याक त्या देवांक जेवण दिवंक ह्या भुरग्यांचें तांणी बलिदान केलें. आनीकूय तांणी म्हाका केलें. तांणी म्हजेर मंदीर बसटायलें आनी म्हजे सनवार मोडले. आनी ज्या दिसा तांणी आपल्या कुड्ड्या देवांक आपल्या भुरग्यांचें बलिदान केलें त्याच दिसा म्हज्या मंदिरांत वचून तांणी तें बसटायलें. हय, म्हज्याच घरा भितर हें तांणी केलां. त्या भायर संदेशकार पाठोवन तांणी पयशिल्ल्या गांवच्या दादल्यांक आपोवंक धाडले. आनी हे दादले आयले. तांचे पासत तुमी न्हावन धुवन काडलें, तुमच्या दोळ्यांक काजळ काडलें आनी तुमचो श्रिंगार अलंकार घाल्लो. मागीर एके श्रिंगारलोले खातीर तुमी बसल्यो आनी ताचे फुडें एक मेज मांडलें. ताचेर तुमी दवरलो म्हज्या मानाक जलोवपाचो धूप आनी म्हजे सेवेक वापरचें जैतुनाचें तेल. तेन्ना आनी आयकूंक आयली मर्याद नासलोल्या पोंगडाची बोब, ओसाद पडलोल्या देसांत थावन हाडलोल्या मनशांचो जोमो अशी बोब मारतालो. ते बायलेच्या बावल्यांक कांकणां घालताले आनी तांच्या माथ्यार सुंदर मुकुट. तेन्ना हांवें म्हजेच भितर चिंतलें, ती बायल परद्वार करून करून सारकीच भागल्या सुकल्या आनी आतां तिचे लागीं हेय शिंदोळकी कोत्तोले आनी ती तांचे कडेन. शिंदोळ बायलांशी वेतात त्याच भाशेन ते तिचेशी गेल्यात. अशेंच ते ओहोलास आनी ओहोलिबास त्या कामचारी बायलांशी गेले. परद्वारी आनी खून कोत्तोल्या बायलांक मनसुबेंत खास्तीचें फर्मोण मारतात तशेंच प्रमाणीक मनीस तांचेरूय मनसुबेंत खास्तीचें फर्मोण मारतले. कित्याक तांणी परतवार केला आनी तांच्या हातांचेर विखरायिल्लें रगत आसा. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तांची झडटी करूंक सभा भरून हाडात आनी तांचेर कांपेरो सोडात आनी तांकां लुटीचो म्हाल जावं दी. सभेक जमलोल्यांनी तांकां फातरावन मारच्यो आनी आपल्या तरवारींनी तांचे कुडक्यान कुडके कोतचे. तांणी तांच्या पुतांचो आनी धुवांचो जीव काडचो आनी तांच्या घरांक उजो लावचो. हे भाशेन हांव ह्या देसाचो कामचार सारोक भायर उडयतलों आनी हेरां सगळ्या बायलांक तुमच्या कामचाराची वाट धरिना जावंक ही एक शिडकावणी जातली. तुमचो कामचार तुमच्याच माथ्यार पडटलो आनी तुमच्या ओळशी कण्या देवां कडेन तुमी केल्ल्या पातकांचो भार तुमकां व्हांवचो पडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. देवाचें उतर हें.